फाटल्या सप्तकांत आमचो भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल उबगणेन उलयलो. कितें उलयलो की फायली कासवा भशेन सवका चलतात आनी मागीर खंय तरी सोंशा भशेन न्हिदून पडटात. फायली नीट वचनात. आमचें एक म्हणणें आसा की फातर्पेच्यान गोंय लागीं करनाका म्हणून. म्हणजे नीट गोंयां वचचे परस तूं जेन्ना वांकडे मार्गान वता तेन्ना ही म्हण वापरतात, फातर्पेच्यान गोंय लागीं करता म्हणून. तश्यो आमच्यो फायली सरकारांतल्यो कामाच्यो ह्यो फातर्पेच्यान गोंय लागीं करतात. ताका लागून वेळ जाता, ताका लागून निर्णय वेळान जातात आनी ताका लागून कामां जावंक पावनात वो वेळार जावंक पावनात. पूण निलेश काब्राल हांव उलयलां ताचे परस इल्ली कडक भास उलयला. तो म्हणटा फायली गरज नासतना अश्यो तश्यो 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 भोंवतात, ह्या मेजार ह्या खात्यांत त्या खात्यांत घुस्पतात आनी निमणे कडेन पळय पावतात तेन्ना कितें घडटा, धांव धांव धांवलो तारी कडेन रावलो. दर फायलीचें हें घडटा. आनी हें तारी कडेन रावलो म्हणजे कितें तर दरेक फायल अर्थ खात्या कडेन आडकडून उरता. ती कित्याक उरता तर पयशांची तजवीज आसली जाल्यारच अर्थ खातें प्रस्तावाक मान्यताय दिता. एक फावटी मान्यताय दिली जाल्यार ताका पयशे दिवपाक जाय. पूण पयशांच जेन्ना नासतात तेन्ना प्रस्तावाक मान्यताय दिवन उपयोग कितें? प्रस्तावाक मान्यताय दिवन फायदो कितें, लाभ कितें? देखून ती फायल थंयच उरता आनी कामां जायनात. आनी कामां जायना जातकच स्वाभावीक रितीन लोक दोश दिता आपल्या आमदाराक वा मंत्र्याक, ही कामां कित्याक जायनात काय म्हणून. भितरली खरी गजाल ही अशी. निलेश काब्राल एक पावल फुडें गेला. तो म्हणटा की हें अशेंच जर चलत रावलें म्हणजे ताजो अर्थ असो की सरकार घडत पासून हें अशेंच चलत आयलां आज मेरेन. हें जर अशेंच फुडें घडत रावलें जाल्यार आपल्याक भौशीक बांदकाम खातें सोडचें पडटलें. हें खूब म्हत्वाचें वाक्य. कारण भौशीक बांदकाम खातें म्हणटा तें सादें खातें न्हय. आमच्या सरकारी खात्यां मदीं भांगराची तांतयां दिवपी दोन कोंबयो आसात. एक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग खातें आनी दुसरें भौशीक बांदकाम खातें. निलेश काब्रालान जर एक दीस खरेंच आपल्याक तें नाका म्हळें तर म्हाका जाय म्हणून झोपय मारपाक उडयो पडटल्यो. अशी ही खातीं. तें खातें सोडपाची भास, सोडटा अशें म्हणूना ताणें, सोडटलोच अशेंय म्हणूंक ना, पूण घडये आपल्याक सोडचें पडटलें अशी भास वापरली. आनी परिस्थिती सुदारपाची चिन्ह दिसनात. म्हणजे जर परिस्थिती सुदारली ना जाल्यार घडये तांचेर तो प्रसंग येवं येता.